पळय प्रताप माडोळकर आसा तो पयलीं लोकांक खबर आहा हो मर्डरर म्हणून, तो तिची सजा भोगून येयल्लो आसा, तितून प्रश्न ना. पूण हे पळय तो सांगता हो ते मेन मास्टर मायंड पळय आसा तेजो हो रायट हँड, हो तेज्याच फाटल्यान फुडल्यान आसा कितें. आनी ट्विस्ट करपा लागून कित्याक म्हणटा हांव, हेणें पयलीं तेजेर केसी कित्याक घालना आनी ती केसीचे फॉलोअप कित्याक करना. तुजें पळय आयकना जाल्यार तुवें ताका कोर्टान कित्याक व्हरोना नारायण नायकाक. आनी हो पळय प्रताप म्हणटा हेजे ते जो पळय मास्टर मायंड आसा तेजे कडेन लागे बंदे आसा. आनी हे प्रताप माडोळकर पुरेपूर खबर आसा एक्स्टर्नलिस्ट कोण तो, एक्स्टॉर्शन कोण करतालो तो. हो मास्टर मायंड आहा तेजेर 2 केसी जाल्ले आसा आनी ते FIR जावन त्यो तेजेर सगळें इन्वेस्टिगेशन प्रूव जाल्लें आसा आनी ते आमचे ACB कडेन चार्जशिटाक उरल्या केसी. आनी हे प्रताप माडोळकर तेका साल्वार करपा खातीर ही ट्विस्ट गेम, हे मॅन्युपुलेट गेम करता. हे प्रताप माडोळकरान निहाल रमाकांत बोरकर हेका घर विकलेलें आहा, जेका ऑलरेडी डिमोलिशन ऑर्डर काडलेले आहा. कोणें? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुलदार इलिगल घर बांदलां, जेचो कॉस्ट काडला 10 लाख शॉपांचो, 2 शॉपां आसा आनी जागो आसा 275 स्क्वेअर मिटर ऑन हायवे. थंय कमीत कमी 20,000 पर स्क्वेअर मिटर जागो आसा, पर स्क्वेअर मिटर जागो रेट आसा. तो रमाकांत बोरकर, आमच्या निहाल रमाकांत बोरकराक हो प्रताप माडोळकर फक्त टोटल शॉप आनी जागो सहीत 15,000 विकता. तो तुमकां ऑलरेडी तेजो सेलरीडी दिल्लो आसा. आनी कितें आहा तुमचे कडेन पुरावे? आनी म्हाजे कडेन जे पळय पुरावे आसा, फक्त ताका डिमॉलिशनाक येयला. त्या डिमॉलिशनाची रमाकांत कडेन 34 घरां आसा सांकवाळी, 34 इन्क्लुडींग एक LIG जे गरीब लोकांक आसता. LIG म्हणल्यार लोवर इन्कम ग्रुप जे लोक आसा तेंचे खातीर घर आसता, तेजी सुद्दां ताका नोटीस येयल्ली आसा. कोणा? रमाकांताक, LIGन. सो 34 घरां रमाकांत बोरकरा कडेन आसा आनी तेजी फॅमिली कडेन. हे पळय हे LIG म्हणून आसा. प्री प्लॅन आशिल्लो, जशें आमचे भावान सांगलां नारायण नायकान की ताणें नांवूय घेतलां कोणाचें तें, पूण ती इन्वेस्टिगेशनाचो प्रोसेस आसा. पूण हो भ्याड जे पळय गोरवांक कापतात ते लोकांक तेणी सुपारी दिल्या आनी ताका मारपाक लायला जितोच. पण जे मारपाक लायला वीच वॉज रॉंग. तुमी ताका मारपाक लायला हेजो अर्थ तें सगळें सोंपलेलें, काबार जाल्लें. आतां आनी उपाय ना, आमी खंय तरी त्रासांत पडटा म्हणून ताका जितोच मार म्हणून सुपारी दिल्ली. आनी हो पळय करिया म्हणून धरला, हो कोणाचो मनीस, हो पंचायतीन कितें करतालो हेजेर पुरेपूर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. ज्या दिसा रमाकांत बोरकर सरपंच जाला तेजे पयलीं तो केन्नाच येवना. ज्या दीस जाला तेन्नाच्यान हो ते पंचायतीन लुडबूड कितें करता हें मातशें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. काल जी प्रेस कॉन्फरन्स जाला तेच्या बद्दल तुमी ताका कितें इन्वेस्टिगेशन जावचें अशें कितें म्हणटा? हय, हो पळय प्रताप माडोळकर आसा, हो कोणा खातीर येयल्लो आनी तो इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणटा. म्हाकाय दिसता जावचेंच. आनी तेजे कडेन कितले तरी डॉक्युमेंट्स आसा नारायणाचे एगेन्स्ट, ते तेणें ताका जर कापस्ताद आसा जाल्यार ते क्रायमाक दिवची. आनी ना जाल्यार कापस्ताद हांव क्रायमा कडेन मागता हेका मातसो उबारचो आनी हेजे कडल्यान सगळें इन्वेस्टिगेशन नारायणाचे एगेन्स्ट करून घेवचें. आनी नारायण जर खरेंच कल्प्रीट आसा, तो एक्स्टॉर्शन करतालो म्हणटा जाल्यार ताकाय भितर उडोवचो. हेरच जावचें.